Hallelujah. Ergan tuka sumian Jesu. Oglap tuka sumian Jesu. Praise the Lord. आमच्या सक्कट पाठी आयल्या म्हणून. Praise the Lord. दोघ जण कारार बसले त्यांच्या कार स्टार्ट जाऊन आहे तसे ते भितर राहिले. Praise the Lord. Hallelujah. आम्ही सगळे उभे राहूया. परत आम्ही पवित्र आत्म्याची ससाई मागूया. पवित्र आत्म्याक आम्ही सांगता म्हणून गीत गाऊया. गीत एक ये पवित्र आत्म्या काळजान म्हज्या ये काळजान म्हज्या. नामान मरिया कृपेन मरले सुमी तुझे संगाता आणि सर्व बोल तुझे जेजू सलाम रे हम आपल्या खातीर विनंती आनंद बापा कानी बुता कानी पवित्र आत्म्या. Praise the Lord. मी ताळयो भेटून देवा कारकां दिव्या. सक्कड आम्ही बसया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आता निल्ल्या तिके वडल्यान हालेलुया म्हणाचे कोणी निदल्यान जाल्यार लो आता शेंकर हालेलुया म्हणया. Praise the Lord. Hallelujah. कितें म्हणटा मोद्याच्या राती सडिल्ली न्हीद ओडता. Praise the Lord. थोड्यांक ओडता आनी थोडी पडतात. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Zuonso Angela mi kadia. John chapter Zuon karcha pहिले. Jeremiah 17 chapter verse 5. Jeremiah 17 verse 5. Jeremiah 17:5. Jeremiah 17:4 जाले उपरांत येता.
प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांक कळना, रातीन दिसना. सुरेश पोर अशें म्हणटा, सर्वेस पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता, जो मनीस कोणाचेर विश्वास दवरता? मनशांचेर, मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सक्तेचेर पातयेता, आनी मनशाच्या सक्तेचेर पातयेता. जो मनीस आपले काळीज सोरेस्परातावन पयस करता, जो मनीस आपले काळीज देवातावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तो मनीस शिरा पडलेलो जावं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव सांगना, म्हाका दोळे वाटान पळयनाका ते. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांनी पळोवचे पळय म्हाका बेन दिसता मध्यानाच्या राती. बायबल सांगता, जो मनीस मनशाचेर पातयेणी दवरता, जो मनीस रावडिजमाचेर पातयेणी दवरता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थोडे सांगतात म्हज्या कडेन जण आसात, या जण काल्याक पोंडव्या करतना पेट वोवंक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी पटी वाचपा. जो मनीस सर्वेस्पर अशें म्हणटा, अशें म्हणटा, देव अशें म्हणटा, ऐका, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सक्तेचेर पातयेता, मनशाच्या सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपले काळीज सोरेस्परातावन पयस करता, जो मनीस मनशाच्या सक्तेर पातयेता, काळीज देवातावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तो मनीस शिरा पडलेलो जावं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. What is it in English? The Lord says, I will condemn the person who turns away from me and puts his trust in man, in the strength of mortal man. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. In the strength of mortal man, मनशाचेर पातयेणी दवरल्यार मागीर जीव घाताची चिंतना येतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the हो Lord. मनीस केदाळ हात दिता म्हण कळना, देव हात दिना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तो शिरापीत जाता. आज हांवें तुमकां सांगलें, मनशाच्या सक्तेचेर एक कुटुंब, कांबे घोव बायलां, कुटुंब आवय बापय, आनी तें कुटुंब मुखारसून येता. तें कुटुंब कितें कुटुंब म्हण आमी पळोवया. जुआंवचो वांजेल काडया तुमी. जुआंव, John chapter 8 verse 31. जुआंव 8:31. Yes. आपणाक सतमंतेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें. आपणाक सतमंतेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन सलशात जाल्यार, कोणाच्या उतराक? जेजूच्या उतरांक. जेजूच्या उतराक आमी काल जावन सलशावन जाल्यार, तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात. तुमी म्हजे खरे शिस जातेल्यात. तुमी सत जाण जातल्यात. तुमी कितें जाणां जातेल्यात? सत. 7 जाणां जातेल्यात. आनी सत तुमकां सुटका दितालें. आनी 7 तुमकां सुटका दितलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आपणाक सतमंतेल्या ह्या राती नाईट विजील करूंक आयिल्ल्या रुवी इगर्जेच्या लोकांक जेजून अशें म्हळें. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उतरांक तुमी कान दिशात जाल्यार, काल जावन सलशात जाल्यार, म्हजे खरे शिस तुमी जातेल्यात. इफ यू ओबे माय वर्ड. इंग्लिशान कितें बरयलां? Jesus said to those who believed in him, if you obey my teaching, you are really my disciples. You will know the truth. And what will set you free? Truth will set you free. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. What is the truth? सत म्हळ्यार कितें? पिलातांनी सारलें. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. ताज्या मुखार सत रावन असलें ताका दिसोना दोळ्यांक. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. आसा 12 जाणी सारतात, सत खंय आसा? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. If you obey, obedience is the greatest sacrifice. विधेयपण जावन आसा worth तो sacrifice. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. एक फावटी जेजू आनी ताजे शिस, जेजू कोट्टो 18 जाण शिस आसले. कितले? Praise the Lord. थोडी लोवट ट्राय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. रातींपुरा मातशें सवालांय सारता तुमी हांगा आसात की नांद घेवन पळोवंक. 12 जाण शिस आसले. एक फावटी शिस म्हणा लागले, सोम्या आमी पुरा कडेन सुवार्ता, पुरा कडेन हिलिंग, पुरा कडेन डिलिंग जालें, इल्ले म्हणी रेस्ट जायचे आमकां, आमी एक पिकनिकाक या. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. जेजू जायत म्हणाला, राईट आमी पिकनिकाक या. सकट पिकनिका बैसरले. Praise the Lord. Praise the Lord. त्या वेळा पिकनीक म्हळ्यार सुपर फास्ट एक्सप्रेस करें कॅमल, ताजेर बसच्या की सोलोन येचें बरें. Praise the Lord. Praise the Lord. आनी हे सोलोन पिकनिकाक गेले.
पिकनिकाक येताना जेजू म्हणालो आम्ही मस्त सोलोंक आसा, तुम्ही मुझे सांगात चला जाई. जेजू म्हणालो पिकनिकाक येताना तांकां एक जेजून आज्ञा दिली. जेजू म्हणालो तुम्ही पिकनिकाक येताना आतांत एक पातोर काण घेया. सगळ्यांनी जेजूक उबे जाले, जेजू काल जाले, सगळ्यांनी आतांत एक पातोर काण गेलो. हातात येदो पातोर काण गेलो. हो जुदास चिंती लागलो हांवें काल्याक आतां येदो पातोर काण घेचे. हो सोमी सांगता या पेद्रू काम ना, ताज्या फाटल्यान येतात हो पती जाल्यार काण घेता पयशांची. प्रेज द लॉर्ड. ताणें कितें केलें, एक ल्हान पातोर काण गेलो. जेजू मुखार येतलो, जेजू फाटल्यान जेजूचो मोगाचो सीस पेद्रू जुदास दाळे पाटी, कित्याक पती हातांत आसताली. आनी जुदास ताका चिडोवन म्हणा लागलो पेद्रू तुका तकली नांगी, जेजून येदो व्हडलो पातोर काण घे म्हण सांगला, तूं येदो व्हडला काण गेला पण हांवें येदोसो काण गेला. ताका चिडोवन म्हणा लागलो टंक टाका. पेद्रू कितें करचें, जेजू आने मुखार ना जाल्यार पात्रांत घालता म्हण नासलो. सुमार इसल्ल्या पिकनिकाक गेले मुखार सबार एक 12:30 वरां जालीं. जेजू म्हणालो दनपाराचें आमी मागणें करया. सक्कड सांगाता मेळोन मागणें केलें. मागणें करतना पेद्रू कुडास आयलो, आमी पिकनिकाक येताना बुती हाडून येवना, टिफीन हाडून येवना, आतां कितें करचें. तो म्हणा लागलो सोम्या आमकां भूक लागता, आमी टिफीन हाडून येवना. तो म्हणालो जेजू म्हणालो तुमी काल्याक बी येतात, आमी मागया देव दिता. जेजू म्हणालो मागणें पुरो जालें, तुमच्या हातांतले पातोर सक्कड उखलून धरा. सगळ्यांनी पातोर उखलून धरले. जेजू म्हणालो सगळ्यांचे पातोर उंडे जावं दीत. सगळ्यांच्या हातांत येदे उंडे. आमच्या बाबा जुदासाच्या हातांत येदोसो तुंडो. आतां पेद्रू पळोवन म्हणा लागलो टंक टाका. जुदासाक राग खंयनातलो चडलो. तोंडान घालून शिकयता तुका म्हणा लागलो. दनपारां सगळ्यांनी रेस्ट काण गेले. जुदास रेस्टलेस. आनीकी जेजू म्हणालो आनीकी आमी पिकनिका मुखार सोलोंक आसा, आनी एक पातोर काण घे हातांत. सगळ्यांनी हातांत येदे पातोर काण गेले. जुदास चिंती लागलो दनपारांचो ब्रेड सांजेचो ब्रेड ओट्टू खाता व्हडलोसो एक पातोर काण घेवन तकलेर बाई सरलो. जेजू पेद्रू दाखोवन म्हणालो आतां हांव शिकयता दनपारां, तुवें दनपारां म्हाका ब्रेड दिवं न्हय, सांजेर हांव व्हडलो ब्रेड खाता. पेद्रू पळोवन चिडोवंक लागलो. पेद्रू आनी शिशू सक्कड जेजू सांगात येतले. सांजेचो वेळ जालो, सुमार 5 वरां जालीं. पेद्रू जेजू लागीं येतात कळ्ळें हाका एकच पोटाचीच बुक. जेजू लागीं वचून म्हणा लागलो जेजू सांजेर आमी कांय ना जेवंक खावंक कितेंय ना. जेजू म्हणा लागलो कितेंच भियेनाका बाबा, देव आमकां दिता, देवाचेर भरोसो दवरया. सकड मागणें जालें. सगळ्यांनी पातोर उखलून धरच्या पयल्यान जुदासान उखलून धरला व्हडलो ब्रेड जाता म्हणून. जेजून सांगलें सकड पातोर उखलून दवरा. सगळ्यांनी पातोर उखलून धरलो. जेजू म्हणा लागलो थंय एक आंबे रूख आसलो, त्या आंबे रुखार मस्त पिके आंबे जावं दीत. सकड एक पातोर मारा तुमकां आंबे मेळटात. सगळ्यांनी पातोर मारले, सगळ्यांक एक आंबो. जुदास येदो व्हडलो पातोर काडून खंय मारता, पात्रा बंद पडलो. आतां पेद्रू दाखोवन म्हणा लागलो पार टंक टाका. पेद्रूक कितें कर, जुदासा कितें करचें म्हणना सकड राती रेस्ट. आका रेस्टच ना, सगळी रात न्हीद ना. कशेंपणी कर या पेद्रूक सोलवय जायी. पूण कितें करतलो, सकाळीं उठले. जेजू म्हणालो आमी आनीकी पिकनिका सोलोन वचोंक आसा. आज तुमी 2 पातोर काण घेया हातांत. सगळ्यांनी सोमा हातांत 2 पातोर काण गेले. जुदास चिंती लागलो ताजी किडनी न्ही ताजी तकली. तो चिंती लागलो एक पातोर ब्रेड जावंक आनी एक पातोर रुखाक उडोवंक. एक व्हडलो ब्रेड जावंक काण गेलो, एक व्हडलो ब्रेड जावंक, एक धाकटो रुखाक उडोवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सोलोन येताले. सुमार 12 वरांचो वेळ जाल्लो. त्या दिसा पेद्रू आनी कमिटीन डिसायड केल्लें आज उपास करया म्हणून. हें हाका गुत्तू ना. प्रेज द लॉर्ड. जाल्यार जेजून सांगाता दनपारां 12 वरां मागणें केलें. जेजू म्हणा लागलो पेद्रू जेजू लागीं म्हणा लागलो सोम्या आमी कितल्या पयस जावन सोलोन आयले, हांव आमचे पांय उलपतात, ह्या वताक सोलोंक जायना, कितें म्हणी कर. जेजू म्हणालो सक्कड पातोर उखलून दवरा. सगळ्यांनी उखलून दवरलो. जुडासा कळ्ळें आतां एक तुंडो जाता नाजाल्यार एक तांबे रूख जाता. वो पातोर उखलून वेग्गी उखलून धरला. जेजू आशिर्वाद कर म्हणालो ते पातोर सक्कड सकल घाला, ते सँडल्स जावं दीत. सगळ्यांक समान जोडीची सँडलां. आमच्या जुदासाक एक अस्तीन घालचें, एक ल्हान भुरग्यान घालचें सँडल. प्रेज द लॉर्ड. आनी वचून बायबलान सोदिनाकात, ते बायबलान ना, ते फादर फ्रँकलिनाच्या बायबलान मात्र आसा, तुमकां कळना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. विधेयपणू देवाक जाय. पवित्र सल्लो आमकां सांगता जर तर तुम्ही म्हज्या उतराक काळज आसा जाल्यार इफ यू ओबे माय वर्ड, माय टिचिंग. देर आर पीपल ओबे the people's teaching in the world. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
तांकां येस देव जावन सोडल्यात, प्रिचर्स देव जावन सोडल्यात. माय टिचींग बायबल कितें आमकां सांगता पळया. जेम्स चॅप्टर जॅकोबाचो बूक पत्र पयलो अध्याय 22 and 25. देवाचे उतर देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाई. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाई. नांतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. तुमकांच तुम्ही फटयतात. उतर ऐकून त्याप्रमाणे करीना तो. त्याप्रमाणे करीना तो. आरशांत आपल्या सारखे पळयतल्या मनशा बरी. आरशांत आपल्या सारखे पळयतल्या मनशा बरी. आपणाचे सारखे तो पळयता. आपणाचे सारखे तो पळयता आणि सलतस रावता. संतोष पावता. सलतस रावता. वय ओके. 25th वर्स. 25th. पूण जो कोण स्वतंत्र दिता ते सगळे नियमशास्त्र सत्रायन वरवन पळयता आणि ताची शिकवण ऐकून विसर नासतना ती करण्याने सांबाळता. ताची शिकवण करण्याने सांबाळता. इंग्लिश somebody read verse 22 and 25. Do not deceive yourself by just listening to words. Instead, put it into practice. Puts it into practice. That person will be blessed by God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मगाच्या भाव बहिणीनो देवाचे उतर, देवाचे टिचिंग, देवाचे सत कितें आमी पळोवया. थोड्या दिसा आदी म्हज्या सांगात आसलो ब्रदर तामिळनाडाक रेतेरी गेल्लो. तो तामिळनाडाक रेतेरी येतना हांव केदाळा आमी दोगांनी बाबा वाचले बरें आसचे आमच्या टिमांत. खंय गेले रे फोन करता तो म्हाका म्हजे कडेन उलयता. तो सरमावून येवन फाटी येतना एकलो तांबडांचो दावोन येवन ताचे कडेन इसार लागलो. ब्रदर निंगे पेकरी ना. पेकरी म्हाका इल्लेली तामिळ येता पूण तो म्हज्या कडेन विचारले पेकरी म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ गोत्ता गी. हांवें म्हळें पेकरी म्हळ्यार गोत्तू ना, बेकरी म्हळ्यार म्हाका गोत्ता आसा. प्रेज द लॉर्ड. ते बेकरेचे खाण खावन इल्लो मोठो जाला. प्रेज द लॉर्ड. तो म्हणूंक लागलो पेकरी तेरियादा. पेकरी म्हळ्यार गोत्तू ना गी. ताका ब्रदर म्हणलो तेरियाद गोत्तू ना. ताका तो म्हणलो पेकरी म्हळ्यार तुवें सरमांव पुरो दिवचो पळोवन हांवें चिंतलें तूं पेंटेकोस्ट क्रिश्चन आ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताका तो म्हणलो हांव पेकरी न्हय हांव कॅकरी, कॅथोलीक क्रिश्चन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ब्रदरान ताका विचारलें निंगे येन्ना तूं कितें. तो म्हणलो नांगे पोकरी, प्रोटेस्टंट क्रिश्चन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज मोगाच्या भाव बहिणीनो हजारांनी सभा आसात. 43,000 एका सेन्ससा प्रमाणे 44,000. आज गोतो ना म्हाका 50,000 जाल्यात की कोणा. हर एका घरांत हर एका प्रिचार जाले सभा बांदून आसात. कातोलीक सभेत फोडोन येतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. खंयच्या सभेंत राखवण आसा खंयची विच इज द ट्रू चर्च. दॅट इज द क्वेश्चन पीपल आर आस्किंग टुडे. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. They go after a lot of ministries. After that, no ministry for them. Praise the Lord. They start their own ministry. खंयची सभा जेजून आरंभ केली ते आमी ह्या राती पळोवंक घ्या. सत एक वर्ते सत त्या सभेंत आमी जियोन आसाव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आमी पळयता आज आमच्या सभेन राखण आसा 7 जाण पाप साहेब आंची क्रायस्ट भद्राब सोमानांत कातोलीक सभा सोमाना. कातोलीक सभे विरोध उलयतात. तुमी तेर्स म्हण नाकात, तुमी कोंत घाल नाकात, ते बरो बायबलान बरोवंक ना, आमची तकली पाड करतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाच्या उतर आयकून तकली बरी जाय आसली तकली पाड जावन सोडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक अशें जाता तरी संवसारांत कितल्यो सभा आसात. मी पळोवया बायबल कितें म्हणटा पळोवया. देवाचें उतर तुम्ही काडया मातेवाचो वांजेल मॅथ्यू. ऑल ऑफ यू टेक युअर बायबल. तुमचे बायबल उक्तो करा. मातेवाचो वांजेल 16 चॅप्टर 16 अध्याय. मॅथ्यू 16 वर्स 18 and 19.
हांव तुका सांगता हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडप तूं पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात म्हजी ती काले बांदतलो धर्मसभा एक सभा की सभा धर्मसभा हांव बांदतलो दिसना म्हाका हा? आनी ह्या म्हजी नाही नाही ते वाक्य खंय गेलें नाही कितले 16 गी 18 ओके हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे कडप या कडपर म्हजी धर्मसभा सभा म्हळ्यार एक गी मस्तू धर्मसभा म्हळ्यार एक हा? सभा म्हणना आसा कितें सभा म्हणना आसा सभा पळय म्हळ्यार इंग्लिशान घाल्या म्हळ्यार इंग्लीश केदाळे परफेक्ट Yeah. ओके इंग्लिश somebody read English and so I tell you Peter you are a rock and on this rock on foundation I will build my churches चर्च what version good news gi good news that is good news sometimes it is bad news okay NRSV koni RSV konagade asa gi somebody is having RSV Bible anybody is having other than good news any Bible yeah konse konkani kannada any language yeah you can read it yes and so I say to you you are Peter and on this rock I will build my churches oh that is also then any other translation एक मिनिट see any other translations are there somebody is having some other so in all the Bible every book it is church is it true चर्च तरी जेजून बांधली एकच सभा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तळी भेटून जेजू घर कधी या ती पवित्र कॅथोलिक सभा हालेलुया हालेलुया I will build my church Jesus never told I will build my churches praise the Lord Praise the Lord. there is one church praise the Lord Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तुमच्या मोती भितर रिगोवन बसोवन म्हणून हांवें सांगलें म्हाका गोत्ता आसलें सेम आसा म्हणून प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. यू टेक एनी बायबल यू टेक प्रोटेस्टंट बायबल यू टेक एनी बायबल इट इज चर्च प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. एक तुमकां सत हांव सांगता 15 शेकड्या पर्यंत टिल 15th century देर वर नो अदर चर्चेस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशें म्हळ्यार इन 393 AD म्हणजे ख्रिस्त शका या शेकड्यांत 393 ADंत ओ कॅथोलिक बुक वो बायबल 73 बुकांचो बायबल संवसाराक दिल्लो आमी कॅथोलिकांनी प्रेज द लॉर्ड ताळयो भेटून देवाकार दिवया हालेलुया हालेलुया आज बेनिहिनाच्या हातान बायबल आसा आज व्हडल्या व्हडल्या फामाद प्रिचरांच्या हातान हो बायबल आसा तो दिल्लो आमी कॅथोलिकांनी देवाकार गांधी जाय ताळयो बेटा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण आज बायबल नासतना जियोनचे आमी कॅथोलिकांनी ताळयो भेटून गांधीया ना ना लज दिसाची ना ना Praise the Lord. हालेलुया ताका ताळयो ना कंचाक ताळयो पेटीचो एक कंचाक ताळयो पेटून जो आमकां कळायचो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. फादर बायबल ना बारी खुशी वा 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 क्या बात है प्रेज द लॉर्ड आमकां गोत्तू ना आमी दिल्लो बायबल आज ते काणयोन म्हणटात आमकां येवन दाखयतात वय गी तशें बरयलां गे आमच्या पाद्र्याबांनी सिस्टरांनी सांगूंक गोत्तू ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. इगर्ज माथ्यावर एक चूर राग असल्यार ती दिशीन गेली प्रेज द लॉर्ड टेक दॅट सायड आज कितलीशीं जाणां सतान तावन पयस वेते आसात आमी दिल्लो बायबल पयर एक म्हाका आवय येवन म्हणूंक लागली फादर म्हज्या भुरग्याक इल्ली बूद सांगा फादर तो प्रोटेस्टंट बायबल वाचता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हांवें आवयक विचारलें प्रोटेस्टंट जेजू आनी आमचो जेजू सेम न्हय गी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तांच्या बुकांक आनी आमच्या बुकांक व्यत्यास कितें आमच्या बुकांत 73 या बायबलांत 73 बूक आसात पूण ह्या बुकांतले जुदेव ओल्ड टेस्टमेंटांत 47 बुक्स 46 ओल्ड टेस्टमेंटांत 46 तांचो जुदेवांचो पेंटाट्यूक आनी बायबल तांचो 39 बुक्स ह्या बुकांतले 39 बुक्स ज्युइश पीपल तांचो स्क्रिप्चर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. कॅथोलिक इगर्ज मातेन ते सगळी सोदना करन
39 आनीक प्लस 7 बूक तुम्ही ते 7 बूक वाचल्यार तांतू अशी जाणवाई वरती जावन आसा ते ऍड करून 43 प्लस न्यू टेस्टमेंट 27 टोटल कितले लेख करून सगळें सांगा व्हॉट इज द टोटल 73 46 प्लस 27 73. कॅल्क्युलेटर यू वॉन्ट 73. हालेलुया 73 बूक आसात प्रोटेस्टंटांनी कितें केलें बिकॉज दे प्रोटेस्टेड तांकां कातोलिका उठोवंक नाका आसलें तांणी ज्युईश 39 बूक काण गेले न्यू टेस्टमेंट 27 बूक काण गेले 39 प्लस 27 66 they don't have 7 books that's all praise the Lord hallelujah they cannot change the word of God आमकां थोडे वर्ड दाखयनात आमकां थोडी वर्ड काडून मात प्रीच करतात मोरये विशयान कितलें बरयलां सांता विशयान बरयलां बायबलांत देवान बरयले देवाची जाणवाय कितली बरयल्या आमकां गोतू ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ताकाच जेजून बांदलेली सभा पवित्र कॅथोलिक सभा केदाळा तावन ही सभा फुटली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 15 शेकड्यांत 1520 आम्ही पळयता मार्टिन लुथर ऑगस्टिनियन सभेंत जाल्लो याजक पवित्र सभेंत प्रॉब्लेम सुरू जावचे लोकांत हांव न्ही याजकात हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शिकलें चड जाल्यार ओ कितें करी लागलो इगर्ज मातेंत सबार मिस्टेक्स आसली मिस्टेक नातलें घर खंयचेय ना प्रेज द लॉर्ड हांवें पयले दीस सांगलें एल्लार मने दोसे तुता नम्मने कावली तुता म्हण प्रेज द लॉर्ड ते मिस्टेक्स करेक्ट करूंक आनी 92 निबंध बरयले कितल्याशा जाणांनी सांतांनी इगर्ज भितर रावन सोमा करूंक प्रयत्न केले पळयले आनी वचून इगर्ज मध्ये रोमाक मारले रोमाच्या दारवाट्याक मारली आनी ताणें प्रोटेस्ट केलें प्रोटेस्ट जाल्ल्याक तो प्रोटेस्टंट जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताणें लुथरान सभा बांदली ताका भायर गेलो लुथरान तेंतावन 15व्या शेकड्या तावन इगर्ज माता फुटोवंक सुरू जाली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. तो प्रोटेस्ट जालो कित्या पाद्री जावन आसल्याक इगर मातेन काजर ना तो भायर गेलो काजरी जालो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आनी कितें जालें सकळ बरयता ताची हिस्ट्री तो मरतना ताजी आवय कातोलीक जावन आसली आवय म्हणूंक लागली पुता हांव तुजे वट्टू हांव तुज्या सभेक येता मरतना तो सांगा लागलो हांवें मिस्टेक केल्या मम्मी तूं मिस्टेक करनाका प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तें कोणी बरयनात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आम्ही पळयता जर तर कॅथोलिक सभा सोमानातली जाल्यार इफ कॅथलिक चर्च इज नॉट राईट आनी एक सभा सोमा केल्ली जाल्यार आनी एक परफेक्ट सभा आसा जाय आसली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ती कितें फुटोवन गेली लुथरन जाली झ्विंगली आयलो कॅल्विन आयलो आनी कोण आयले अरियेकलो आज एंड गॉस्पल टाइम फ्रंट गॉस्पल टाइम बॅक गॉस्पल टाइम अप गॉस्पल टाइम डाऊन गॉस्पल टाइम प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सकड एक एक सभा 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 जेजूक मोड येतात पवित्र सल्लो सांगता हांव पेद्रू तुका हांव पदवी दिता ह्या कडपाचेर म्हजी सभा बांदतलो पीटर मिन्स रॉक हे कडप ह्या कडपाचेर कॅथोलिक सभेक एक इतिहास आसा हिस्ट्री आसा प्रेज द लॉर्ड पयलो पाप साहेब पेद्रू 265th पोप जॉन पोप बेनेडिक्ट द 16th प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. एक हिस्ट्री आसा मग अशा भाव भयणीन आमी पळयता पवित्र सल्लो आमकां सांगता जेजून बांदलेली सभा इंग्लंडाचो राय 8वो हेनरी ताणें कितें केलें ताणें तूं सकड म्हाका एकच पाप साहेबान परमिशन दिवना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. केदार पाप साहेबान परमिशन दिवना तो उठोवन भायर आयलो चर्च ऑफ इंग्लंड अँग्लिकन सभा ताणें बांदली ताजो उद्देश दुसरें काजर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आज मनशांनी बांदलेल्यो सभा सभार आसात ताका हांवें सांगलें 40 4000 सभा 2 वर्सां पयलें श्रीलंकांत एक बिशप सांगा लागलो 40 4 धाकट्यो धाकट्यो घरांनी कुटुंबांनी बांदून आसात तांकां एक जावन रावंक विधेय जावन हांवें म्हळें विधेयपण गरज ना देवाचे उतर ते प्रगट करतात ना बरी कामां करनात म्हणून हांव सांगना पूण जेजून बांदलेली सभा पवित्र सभा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Acts of the Apostles काढा अपोस्तलांची कृत्या धर्मदूतांची कृत्या Acts of the Apostles chapter 20 verse 28 verse 28 Acts of the Apostles धर्मदूतांची कृत्या 20:28 Praise the Lord Praise the Lord.
27-28 तुमची आणि तुमच्या हिंडाची आ, तुम्ही सतराय घेया. तुमची आणि तुमच्या हिंडाची तुम्ही सतराई घेया. देवान आपल्या रक्तानं मोलाक देवानं आपल्या रक्तानं मोलाक घेतलेली, आपणाच्या रगत वारयलेली, जेजून आपणाच्या रगत वारयलेली, मला घेतलेली पवित्र सभा सोलोंक पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्यान नेमलेल्या गोळी तुम्ही. प्रेज द लॉर्ड. गोळे तुम्ही. हालेलुया हालेलुया. 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 थोड्या शब्दान थोड्या हातांत सभा बांधून आसात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. 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 पवित्र सोलो सांगता जेजून रक्तान मोलाक, देवान रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा सोलोंको पवित्र आत्म्यान नेमलेल्या गोळी तुम्ही. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आज साबार जण म्हाका साबार सवालां विचारतात. कित्याक ते दुसऱ्या सभेच्यांक पळयतात, दुसऱ्या पंगडाच्यांक पळयतात, दुसऱ्या हिलारांक पळयतात, आनी गॉड टीव्ही आनी कलिंग चॅनलार बारी फामाद हिलार पुरयतात तांकां पळयतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. 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 म्हजे लागीं थोडे इसारे लागले. फामाद हिलार बेनिहीन बेंगळुराक येताना थोड्यांनी फोन केलें, फादर आमी प्रेयर मिटिंगाक वशी येत गी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. हांवें तांकां सांगलें तुमचो कॅथोलीक बाबार्थ इफेक्ट जायना जाल्यार वसा, नो प्रॉब्लेम. मागीर तांचे नेक्स्ट सवाल, फादर तुमी येतात गी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. 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 हांव म्हळें हांव येचें हांव सोडचें हांव निर्धार करता, तुमी येचें तुमी निर्धार करा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आनी थोडे म्हाका म्हणा लागले, सबार जाणांचे आर्ग्युमेंट जाल्यार बारी बारी आसलें गांवांत आसतना, ते म्हणा लागले हांवें सगळ्या एडवर्टायजांत ताजो फोटो आसलो, ताज्या हातान माईक आसलो, ताजो फोटो आसलो, पुरो कडेन तो दिसता. हांवें विचारलें जेजूच्या भितर खंय ना. तक्षण म्हजे उठवालो तरणाटो म्हणालो, पाप साहेब येतना पाप साहेबाचो फोटो आमी घालना गी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. तक्षण देवान म्हाका जाणवाय दिली. हांवें म्हळें पाप साहेब सेल्फ अपॉइंटेड पाप साहेब न्ही. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. खंयचोय पाद्र्याब सेल्फ अपॉइंटेड प्रिस्ट न्ही. हांव म्हाका वचून जगण व्हड दुकान घेवन जायना. एका कुटुंबांत हांव व्हड जावन, त्या कुटुंबांत हांव देवा पोवणें मेळोवन, त्या कुटुंबांत हांव सेमिनारीन शिकोवन, थंय म्हज्या वडिलांनी पास करना, बीस साहेबान म्हाका व्हड दिवन, जर तर मुखार गोवळी जाय जाल्यार रोमाच्या वडिलांनी म्हाका गोवळी बीस साहेब करी येत. आनी पाप साहेबी मरतना पाप साहेब इलेक्ट एका दिशान जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान नेमलेले गोवळी. इट इज नॉट सेल्फ अपॉइंटेड, पूण मिनिस्ट्री सेल्फ अपॉइंटेड स्टार्ट करी तुम्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी वचून आयिल्ली म्हाका मागीर म्हणाली, फादर वर्ड ऑफ गॉड ताणें बरें दिलें आनी सकट बरें दिलें. ते म्हणा लागले थंय एक मीस नातलें, अडोरेशन नातलें, आमकां एम्प्टीनेस कळ्ळें. हांवें म्हळें वचून तुमकां कळ्ळें न्ही, तुमचो भावार्थ घट दवरा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. मग अशा भाव भयणीनो आज सबार जाणांच्या मतींत सबार सवालां आसात, सबार सवालां आसात. आनी जेजू आमकां सांगता, पवित्र बायबल आमकां सांगता, कोणी इंग्लिशान वाचया, Acts 20:28. Acts 20:28. Watch over yourselves. Be shepherds of the church of God, which he made his own, to the sacrificial death of his son. जेजून रगत वारयलेली सभा, पवित्र सभा. Catholic means, what is the meaning of Catholic? Can anyone tell me? Universal church, sarvatric, public, universal. Anybody can come in. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कित्याक रोमन म्हणून आयले? Why the Roman? केदाळा चर्च ऑफ इंग्लंड, चर्च ऑफ स्वित्झर्लंड, चर्च ऑफ त्या गांवच्यो जाल्यो गी. आमचो पाप साहेबाचो जागो खंय? रोम. Rome is our mother home. Praise the Lord. Hallelujah. That's why Roman Catholic. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. आम्ही जेजू सांगता हांवें बांदलेल्या सभेक आज सबार गाय जेजूक जाल्यात, मोडून गेल्यात. बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिक्स गॉड्स वर्ड वोंट सफर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देवाचे उतर थंय काम करता, पूण सत जाणा जाया, सत तुमकां सुटका दितलें, सत तुमकां सुटका दितलें तुमच्या जिवितांत तावनो. आज सबार जण चिंतात, तांकां येवकारिस्ताचें मिनींग गोतूना. आमकां शिकयलां कॅटिकिझम जावंक पुरो, हर एक बायबल प्रेरणांत हांव काडलें जावन आसा.
बायबलाचें जावन आसा. आतां ह्या दिसांनी केरळा सगळ्या संवसारांनी सभा फुटोन वचोंक सुरू जाल्यो. विशेष रितीन केरळांत मुरिंग्यूर पोट्टा फादर मॅथ्यू नाईक परंबिलाक देवान नवें विशेन दिलें. थंय जावन कातोलीक सभा बांदूंक सगळ्या संवसारार विशेष जावन कॅरिझमॅटीक सुरू केल्ल्यान दोग कातोलीक पाद्र्याबांनी बायल्या गांवांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक घडी भर आमी सकड उबे रावया. दुनियात आमच्या काळजाचेर दवरया. दोळे आमचे धांपया. कातोलीक पवित्र सभेक आमी विधेयी जावन जियेल्या. आमी सांगता कातोलीक पवित्र सभा सतमानतान म्हणटा. बोगतांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवानपण हें सगळें सांगता. पूण आमच्या काळजांत त्या कातोलीक पवित्र सभेक विधेयी जावन आमी जियेल्या. न्हय हांव कातोलीक सभेक विरोध उलोवन ही म्हजी सभा जेजून आरंभ केल्ली. आज हांवें पळयल्यात सबार जण फाटी येतात. सबार पास्टर सबार जण तुमी EWTN म्हणून कॅथलीक चॅनलां पळयल्यार तातूंत कळटा तुमकां कितलेशे जण सत तुमी जाणा जातल्यात. सत तुमकां सुटका दितले. आज सबार जण येवंक पुरो पयशे दिवन तुका भायर व्हरूंक पुरो. पूण जेजून रगत व्हरोवन बांदलेली ह्या सभेक तूं काळजा. आमी सांगता मेळोन मागया. आमच्या पवित्र सभे खातीर मागया. या राती ही पवित्र कातोलीक सभा जेजूच्या नांवान आशिर्वादीत जावन दी म्हूण मागया. सांगता मागया. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तुवें रगत व्हरोवन बांदलेल्या पवित्र कातोलीक सभे खातीर आमी मागता. सोम्या जेजू, आज तुज्या सभेत हांव सबार जण पयस गेल्यात. सोम्या जेजू, हर एका पंगडा खातीर आमी मागता. आमी सगळ्यांनी एकवटान तुका अर्गां तुका होगळाप दिवंक फावो कर. आमच्या पवित्र सभेक विरोध येवच्यो हर एक संगत्यो तूं जाणा आसाय. सोम्या जेजू, आमच्या पाप साहेबा खातीर, सर गोवळ्यां खातीर, सर कार्डिनलां खातीर, सर ह्या जागा खातीर, रिलिजियस भाव भयणी खातीर आमी मागता. तांचेर दया दाखय, तांचेर दया दाखय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या जेजू, आमकां भावार्थांत ओड केल्ल्या, बावतिझम दिल्ल्या, साक्रामेंट दिल्ल्या सर ह्या जागा खातीर आमी मागता. आमच्या गांवांनी कश्ट काडन स्वार्थ प्रगट केल्ल्या सर ह्या जागा खातीर आमी ह्या घडये मागता. तुज्या पवित्र सभे खातीर आमकां मागण्याचे झुजारी कर सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. दुनियांत आमचे वयर उबारया आनी आमच्या पवित्र सभे खातीर ह्या राती आमी मागया. सत तुमकां सुटका दितलें. जेजून आरंभ केल्ली सभा, जेजून आमकां दिल्ली सभा, त्या सभे खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान, व्हडा शब्दान. Almighty ever living God, we praise and glorify your Catholic Church. Oh Daddy, अब्बा बापा तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या पुता जेजून आरंभ केल्ली सभा पेद्रू तूं कडप, ह्या कडपाचेर म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. आज आमी सर पंगडा खातीर मागता. सर आमचे पयस गेल्ल्या भावां खातीर आमी मागता. तांकां परिवर्तन दी. कॅथोलिक सभे विरोध प्रवर्चन करचे खातीर आमी मागता. जेजू तांच्या मोतीक तूं उजवाड दी. तूं जावन आसा उजवाड, तूं जावन आसा जीव. आमचो बापसाहेब बेनेडिक्ट 16वो, आमची पवित्र इगर्ज माता, सगळ्या संवसारांतली इगर्ज माता आशिर्वादीत जावन दी. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या उतरान, जेजूच्या रक्ताच्या सक्तेन आमी मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. We praise you, Lord, for your church. We praise you, Lord, for all that you are doing for your church. Hallelujah. Raise many more anointed preachers in your Catholic faith, O Lord. Send many more mighty anointed to safeguard your church, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हर गांव बापा, होगला बापा, महिमा बापा,
हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तळयो भेटून आम्ही देवा कारकान देऊया. बस. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. पवित्र सल्लो आमकां सुटका दिता. कितें दिता? सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता हर एक गुड फ्रायडे तुम्ही पळयल्यार गुड फ्रायडे विशेष मागणी आमी सर भावां खातीर करता. पूण तुम्ही दुसऱ्या पंगडामध्ये आम्ही सबार फावटी पळयला तर बरे प्रिचर आहात, नांव सांगा नाव, पूण थोडे कातोलीक सभे गोजी करचे, कातोलीक विरोध उलोवचे. सुवार्ता म्हळ्यार कितें? बायबल म्हणटा तुमकां एक बाळ जल्माला तो जेजू. जेजू म्हणली सुवार्ता, गोजी करचे सुवार्ता न्ही. बायबल सांगता तीर्प दिनाका कोणायकी, कोणावेर जजमेंट दिनाका. सबार जण जजमेंट दिवन आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सत तुमकां सुटका दितले, सत तुम्ही जाणा जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. हांगा सुमार 4 दिसांन रेतेर चलता. कितल्या दिसांन चलता? आयचो 5वो दीस. 4 दीस रेतेर आयली. कितली जाणां आत वयर घालया? ओके, आज सकल घाला. ह्या रेतेरीक येवन तुमकां कितेंय बरेंपण जालां, म्हणजे पिडा गूण जाल्या, मोतीक समाधान मेळना, कितल्या जाणां तो अनुभव जाला. ह्या सबार वर्सां 10 वर्सां या 15 वर्सां आमी पिड्यांत आसले हांव, आमकां जेजून सुटका दिल्या. तो अनुभव कोणाक जाला ती उबे रावा. पिड्यांत हांव सुटका ह्या आमकां आमच्या जिवितांत हांव जेजून सुटका दिल्या, ते उबे रावा. कसली पिडा आसली, कसलेय अनकार म्हजे थंय आसले, बंदपास आसले, हांव मागता म्हजे थंय ट्युमर आसले, या कुडीन पिडा आसली, जेजून पयस केल्या, ती उबे रावा. ओके, उबे रावलेली तुम्ही मुखार या. उबे रावलेली तुम्ही मुखार या. अल्तारी कडे या. बेगी या. आज या संजेर जेजून तांकां कितें केलां तें ती सांगतली. तुमी इतलेंच सांगा जाय तुमचें नांव कितें, तुमकां कितें जातालें, जेजून खंयच्यात हांव सुटका दिल्या. हांगा लांब तुमी सांगूंक येचें न्ही. तुमचें नांव, जेजून खंयच्यात हांव सुटका दिल्या, ताका खातीर जेजूक तुमी अर्घां दिवया. एक एकलेच तुमी वयर येवयात. एक एकल्याच वयर येवयात. My name is Simon Montero. I was very behind from coming to churches and all, and coming by here, I got blessing from feelings from the Lord Jesus. I thank and praise Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Simon Montero got his faith back and Lord has blessed him. ताका इगर्जी येवंक जायनातले, ताका आतां इगर्जी येवनचें देणें देवान दिलां. थळयो पेटून देवाक आमी अर्घां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कम कम. हांव ए.एल. मोनेस. म्हाका मोतीक समाधान नासलें. केदाळाय एक खंत बेजाराय म्हणली. केदाळाय म्हज्या मोतींत एक भार जावन म्हाका आसलें. ही रेट्रीट हांव आयल्या उपरांत म्हाका म्हजी मोत हळू जाली आनी म्हजे एक बनपास म्हजे तावन पयस गेल्लो एक नवो अनुभव जालो. सोम्या करगांव. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हाका न्ही पयले दीस हांव आयिल्ले दीस आतां म्हाका म्हज्या आंगार शक्ती आनी आयिल्ली आसा आनी आनी जायतें म्हाका बरेंपण मेळ्ळां. बरें जालां. म्हजें नांव लिना अपोलिना लोबो. अपोलिनाक जेजून जायतें बरेंपण केलां. ताळयो पेटून आमी देवाक अर्घां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. आनी कोणी आसा जाल्यार तुमी येवन रावयेत. वेगी तुमी साक्ष देवाक दिया. देवाक महिमा दिया. म्हजें नांव सेवरीन. म्हाका 3.5 वर्सां हांव म्हज्या पांयांक मस्त करज आसली, ती गूण जाल्या आनी म्हजो कान केदाळे पडापड सुरू जातालो, तो गूण जाला. देवाक अर्घां. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव कार्मेली न्हू आनी म्हाका रोगां चडटालें आनी
पांय सोटालो आयज दोतोराक गेल्या रोगात कांयच बरें जालें सगळें सगळें बरें जालें. सगळें बरें ताळी जालें. बिळी मारून देवाक. Praise the Lord. म्हजें नांव फ्रांसीस. 4 तारखेर म्हज्या घरान समाधान जातलें. एका भुरग्या वरी आमकां घोव भाजी गेल्लें उलवणें जालें. 5 तारखेर हांव रिट्रीटेक आयलो हांगा. जेजू कडेन मागलें घरान समाधान कर म्हणून. 6 तारखेर म्हाका घरांतल्यान फोन आयलो आनी तांणी भक्षणां मागलें. हांवें तांकां भक्षणां दिलें आनी त्याच दिसा हांवें जेजूचें रुपणें पळयलें. देवाक अर्घ दिता. Praise the Lord. ताळी बिळी आमी देवाक अर्घ दिवया. म्हजें नांव मोंते. म्हाका एका तरेचें पोटान दूख आनी गांठी दूख आशिल्ले ह्या स्वस्थ हांव हांव सुरूच्या दीस रेतीरेक आयिल्ल्यानच त्या दीस पाद्र्या वाट मागल्यान म्हजी सर तरांची पिडा गूण जाली. अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू. Praise the Lord. म्हजें नांव कार्मीन सल्डाना. म्हाका 10 वर्सां जालीं सायनस प्रॉब्लेम जालोलो आनी हांवें फर्स्ट डे रेतीरा गेले तेन्ना फादरान सांगलें एक वस्तरी आहा तुजें सायनस बरें जाला म्हणून. म्हाका दिसलें घरा वचोन म्हाजी दोनी 24 hours म्हाजो एक नोज बंद आसतालो पूण त्या दिसा साठी आयज म्हाजे सायनस सगळे कोल्ड गेले. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हजें नांव एंटनी मिरांदा. हांव सुमार 6 वर्सां पयले हांव मुस्तो ड्रिंक्स कान घेतालो पूण जेजून म्हाका ते पियोन सोडूंक म्हाका बळ दिलां. हांव देवाक अर्गां दितां. Praise the Lord. म्हजें नांव अविलिनो. म्हाका 4-5 वर्सां जालीं स्कीन डिसीज आसलो आनी बरो जायनासलो. जायते वखदां केल्लीं पूण 4 दीस 3ऱ्या दिसा म्हाका बरेंपण मेळ्ळें. Praise the Lord. Clap and praise God. Lord has healed him from the skin disease. My name is Gaspar. Yesterday, Father announced that whoever having any ailments, put the hands on the affected parts, with the body, on the body. I touched I was having severe pain in my back, big catch. I could not move. I could not sit too long. In the office also, I had tremendous problem by sitting on the chair, doing the work. Yesterday, when Father announced, I put my hand on my back and I am got today healed completely. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हजें नांव लुईस. हांव टेन्शनान मस्त सिगरेट आनी सोरो पियेतालो. ह्या 2 वस्तूंवरी म्हाका सुटका मेळ्ळी जेजू कारका. Praise the Lord. आनी कोणाक सुटका मेळ्ळ्या, कोणाक बरें जालां, देवा मुखार तुमी साक्ष सांगया. म्हजें नांव बेनेडिक्ता. हांव सुमार तेंपान बरी नासली. म्हाका पोटान दूख आसली. जेवंक आनी जायनासलें. खंयच्या दिसांक आयले आनी ते दिसताना हांव कंप्लीट बरी जाली. पोटान दूख आली देवान तिका गूण केला. ताळयो भेटून आमी देवाक अर्घ दिवया. My name is Anthony and I had some skin problem, and on the first day it got okay, and also I was not having peace, but now I'm peaceful. Okay, skin disease जावन आनी ताका शांती समाधान देवान दिल्या. ताळयो भेटून आमी देवाक अर्घ दिवया. म्हजें नांव सेलीन. म्हाका 1 म्हयनो जावन म्हजो पाय एकदम पडटालो आनी दुखतालो आनी उबें रावंक जायनासलें म्हाका इस्त्री आनी करूंक. काल पाद्रेपण मागतना तुमचे पांयाक गांठीक आनी दूख आसली आत धरून तुमी मागा म्हणटा पाद्रेपण मागतना म्हणजे पांयाची दूख सुमार जाली. देवाक अर्घ दिता. Praise the Lord. म्हजें नांव जोकीम रेबेल्लो. सुमार वर्सां पयलें म्हजें एक्सिडेंट जावन पांयाक दूख आसली. म्हजी पांयाची दूख आतां गूण जाल्या. देवाक अर्घ. हालेलुया. Praise the Lord. म्हजें नांव लवीना. हांव सुमार 6 वर्सां जावन कुमसार जावंक मस्त कश्टांनी आसलें. म्हजेंतल्याक म्हाका समजूंक कश्ट जातले. ह्या 4 दिसाच्या रितीरेन म्हज्या अंतस्करणान घरांनी हाडून कुमसार जावंक म्हाका होकन दिल्या. देवाक अर्घ दिता. Praise the Lord.
म्हजें नांव रोजी. म्हाका जायते दीस जाले पेंगटान आनी पोटान पेन येताली. काल म्हाका पाद्रीन म्हणलें तूं कोणाक पेन येतात आनी पेंगटार हात दवरचो आनी तुजी ही पेन जाता ती तुमी हात दवरात. म्हजो हात धरून म्हाका पेन आनी म्हजी सगळी दूख गेली. आनी दुसरें हांव कुमसार जावपाक म्हजी पातकां सांगपाक म्हाका जायनासलें. ती हांव सांगून म्हजी सगळें मेकळी जाली. देव कांय प्रेज द लॉर्ड. आनी कोणी आसा जाल्यार देवाक साक्ष सांगून तुमी मुखार या. साक्ष सांगल्या वरवीं दुसऱ्यांचो भावार्थ घट जाता. प्रेज द लॉर्ड. वन विटनेस इज ग्रेटर दॅन 100 प्रिचिंग्स. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांक हिलिंग मेळटा, सांगानान बसतात, मागीर परत पिडापाटी येता. प्रेज द लॉर्ड. खंय सोल्ल्यान रक्तस्त्रावाची स्त्री, तिने आपटलें तिका गुण जालें. कितें केलें तिने? जेजून सांगलें कोणें म्हाका आपटलें. ती परत आयली, तिने साक्ष दिली सकडा मुखार. जेजू म्हळ्यार बाये तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. When you witness, you strengthen the faith of others. Praise the Lord. पळय तुमच्या जिवितांत देवान कितेंय बरेंपण तुमकां दिलां जाल्यार तुमी येवन ताका तुमी साक्ष दिवयात. म्हजें नांव लॉरेन्स. म्हाका एक मनीक समाधान जातलें आनी दुसरें एक हात उखलूंक म्हाका जायनासलेलें कितले वर्सां जावन. आतां हे रेतरीक आयल्या मागीर म्हज्या मोदाक समाधान मेळ्ळें, बरी न्हिदी मेळ्ळी म्हाका आनी हात उखलतना दोनी हात म्हाका एक सुमार वेळ म्हाका उखलेत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बरी न्हीद मेळ्ळी म्हण दिसा न्हिद नाका. प्रेज द लॉर्ड. पयलें हांव डॉमिनिक. म्हाका ओकल्यांनी कांय दिसोंक जायना आहलें. आतां प्रे करून मागीर दिसोंक लागलें म्हाका. ताज्या दोळ्यांक दिश्ट देवान संपूर्ण दिल्या. ताळयो भेटून आमी देवाक अर्घ दिवया. म्हजें नांव फ्लेवी. म्हाका जेजून मस्त कितें बरें केलां. सांगून गेल्यार व्हडली लिस्ट आसा. पूण आतां ह्या रितीर वरवीं हांवें सांगचें जाल्यार म्हजी मम्मी मँगलोर आसा. तिचे हात एकदम सुजून उदक पू भरिल्लो आनी दुसऱ्या दिसा तिका ऑपरेशन आशिल्लें आनी तिच्या खातीर हांवें मागिल्लें. पूण दुसऱ्या दिसा मम्मी टेस्टाक येतना डॉक्टरान म्हणलें तुका ऑपरेशनाची गरज ना, पूण तिचे हात बांदले, गुळयो दिल्यो आनी ती म्हणली हे गुळयो खाशी जाल्यार तूं खंडीत बरें जातलें. प्रेज लॉर्ड. And also witness towards the Lord, my son, younger son. And आता म्हज्या नवऱ्यान साख दिली. हांव ताच्या खातीर मागतालें. ताचो हात वयर उखलून जायनासलो. हांव जाणा आसली ताच्या पोटान दुखतालें, पूण ताणें साख सांगली, ताणें हात वयर उखल्ले. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. आय वॉज प्रेइंग फॉर हिम. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मारिया. म्हाका जायती दूख येताली म्हज्या पोटान आनी तकलेन अदीक करून म्हाका समाधान बिलकूल नासलें. शांत म्हणून झेम म्हाका पडनासली. आनी जेन्ना पाद्रीन सांगलें तूं हात धर आनी तूं माग म्हणून तेतूनच्यान म्हाका बरी झेम पडटा आनी सुशेगाद हांव. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सेबस्तियाना. म्हाका हांगासर म्हजो एक पांय दुखतालो सारको खोटेनसान. तो हांव रेतीराक येवन म्हजी बरी जाल्या आनी आतां म्हाका सांगूंक येवंक जालें, पूण म्हजें कांयच कितें जालें म्हाका वच म्हणूंक लागलें. ताका लागून हांव सांग देवाक अर्घ. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव हेलेन. हांव मस्त टेन्शन करनासली. रेत्रेच्या सुरवेच्या दिसा तावन म्हाका टेन्शन पयसलां. तशेंच आय एम ऑल्सो रिलीव्ड फ्रॉम द गिल्ट फिलिंग्स. प्रेज यू लॉर्ड जीसस. प्रेज द लॉर्ड. ताळे भेटून आमी देवाक अर्घ दिवया. आनी कोणाक येवंक आसा जाल्यार तुमकां अखेरीचो अवकाश. म्हजें नांव हेलन. म्हजे हात खूब दुखताले आनी येतरेर म्हजे हात बरे जाले. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फेड्रिक. म्हजे एक रिट्रीट स्टार्ट जावच्या पयलें म्हाका काना लागीं थावन गळ्यालें थावन पुरा ब्लॉक जाल्ल्या भशेन जाल्लें आनी माथ्यांनी दुखतेलें आनी मनाक समाधान नासलें रे. आतां म्हाका मस्त बरेंपण आसा. जेजूक अर्गां. प्रेज जीसस. अर्गां तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. व्हडा ताळयेन आमी देवाक अर्घ दिवया. हालेलुया. My name is Jude and I'm talking about my son. He had just 2 days back, he had pain in his back and he had some stone in the kidney. He's only 12 years old. So they took him for a test, and when they found a test, they said there was nothing wrong. They found another lump on his side. So the doctors told him a test for the lump also, whether it is cancer or something. But thanks Lord, there's nothing. Praise the Lord, he's so happy. He's healed.
Praise the Lord. I'm Mary. I did not come for the first 2 days, but on the third day when I came, Father preached on forgiveness. And I was I was finding it very hard to forgive certain people. But after hearing the sermon, I really felt like loving the people who have hurted me. I just thank and praise God. Praise the Lord. That is the greatest healing. Praise the Lord. हे म्हज्या विशयान न्ही, म्हज्या चेरक्या विशयान. म्हज्या चेरक्याचें नांव एरल. बट ताका राम म्हणूंक येनातलें. डॉक्टरान सांगलें स्पीच थेरपीची गरज आसा म्हणून. आतां 2 दिसां तो कंटिन्युअसली सावंड सांगता आनी ताचें नांव तो कोणें विचारल्यार एलन म्हणटालो, ताका लज दिसताली. पूण आतां 2 दिसां तो ताचें नांव एरल म्हणटा आनी पुरा सावंड ताका येता. प्रेज यू जीसस. Praise the Lord.